गांजे उसगांवच्या लोकांक सोमार मेरेन उदक सोडलें ना जाल्यार गांजा वाठारांत येवपी नव्या प्रकल्पाचें काम मंगळारा बंद करतले अशी शिटकावणी सरपंच नरेंद्र गांवकारां सयत थळाव्या लोकांनी दिल्या। फाटले 17 दीस जाले लोकांक नळाक उदक येना। पावसाच्या उदकान लोक आपले दीस सारतात अशें थळावे सांगतात। पयर सांगलेल्या प्रमाणे फाटल्या आठवड्याक आमकां 6 दीस उदक नासलें। जेन्ना आमच्या लोकांनी बोवाळ केला तेन्ना खंय तरी ह्या PWDचे जे ऑफिसर आसा तांकां जाग येयल्या आनी पंप सारको करूंक धाडला। आनी जे हांगा पंपार आसता जे हांगा पंपाक कितें जालें न्हू ते तांकां कांय इन्फॉर्मेशन दिना। जेन्ना आमी लोक बोवाळ करता तेन्ना ते धांवता की गांजान 6 दीस उदक ना, गांजान की आज तिसरो दीस हो पळय हो। पयर 6 दीस नासलें आतां तिसरो दीस। तेंच्यांनी खंय वचपाचें उदकाक? आमी येदो व्हडलो जागो दिला प्लांटाक, येदो व्हडलो प्लांट जाता, येद्या व्हडल्या प्लांटाक आमी सपोर्ट करता। जर गांजान उदक मेळना आमकां जाल्यार आमी कितें करपाचें तें मातशें सांगा। सगळ्यांक हांवें आयज घेवन येयला, तेंच्यांनी आपले मातशे विचार मांडचे। आनी जर आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करिना ही तांकां लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिता, नाल्यार जो प्लांट आसा न्हू आमी कायमचो बंद करतले। जर ते येवन आमचे हांगा उदकाचें सोल्युशन काडिना सोमार सुद्दां, मंगळारच्यान तो प्लांट हांव बंद करतलो। सगळ्या लोकांक घेतलो आनी हांव प्लांट बंद करतलो। उदक ना 17 दिसांतल्यान फक्त एक दीस येयला, तें बी तांबडें उदक। आमी खंयचें उदक हाडपाचें उदकाचें? आमी आज बुगांव गांजे आसा ते गांजे गांवांत जवळ जवळ 17 दीस जाले उदकाची तांकां पुरवण सारकी जायना। जाता जाल्यार एक दीस तांकां चुकोन आयलें जाल्यार जेवण खोदूळ येता। जेन्ना गांजे गांवांत जवळ जवळ 400 लोकवस्ती आसा, 400 लोकवस्ती असल्या कारणान त्या गांवांत उदक ना। आनी पूण त्या गांवांत तांचो एक प्रकल्प जावपाचो आसा पोलीस एमएलडीचो, आनी पोलीस एमएलडी प्रकल्पा खातीर तेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी जमीन सगळ्याच केल्या, जमीन तांकां दिल्ली आसा। तेन्ना प्रकल्प जर तो जायना आनी हांगा जे उदकाची पुरवण जर सोमार पर्यंत जर जायना जाल्यार मंगळार तेंच्यांनी जो आमी जमीन तांकां दिल्ली आसा तो आमी प्रकल्प बंद करतले असो इशारो सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिल्लो आसा। तेजे बरोबर भरपूर गांवच्यो बायलोय येयल्ली आसली। जेन्ना हांगा आयज आमी घटनास्थळ येयले, जेन्ना पंप जेन्ना विचारलें तांकां जाल्यार ते एचपी पंप आमी तांकां उदकांक घालून पुरवठा करता म्हणून सांगताले। त्या एचपी पंप जोडा म्हणून सबस्टिट्यूट दुसरो पंप एक घातलो तोय जोडो। ह्या संदर्भात आमी जेई हेका विचारलें ताका तेन्ना तेणी सांगलें की माती भरोवन तो पंप जोडटा म्हणून आज तांकां उदकाची पुरवण जातली अशी तो सांगता। गोमंतक टिवीच्यान एकनाथ खेडेकर।